दुखाची गजाल काल एकटो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचो स्टाफ तो कामासून घरा येतालो आणि सड्यावयलो भुरगो तो येता आसतना एक बॅरिकेड खंय तरी विटनस म्हणटा आय विटनस आहा ते म्हणटा की जेसीबी काम करताले थंय. एक तरी हांव विचारूंक सोदता, कोर्टान लोक म्हणटा स्टे मेळ्ळी म्हणून. स्टे मेळ्ळी जाल्यार ते काम कशें चलताले, जेसीबी कसो चलतालो आणि चलता जाल्यार ते लोक आसा पळय तेंचे सेफ्टी पळोवपाक हेंचे रिस्पॉन्सिबिलिटी, जे कॉन्ट्रॅक्टर आहा तेंची रिस्पॉन्सिबिलिटी आणि हेंच्यांनी सेफ्टी मेजर्स घालपाक जाय आशिल्ले. आणि ते बॅरिकेड आता इतले रोडाचे सामके तेंकोन आसा आणि तो भुरगो पाप बाबडो तो येतालो काम करून. पयलींच तुमकां खबर आहा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे तेंचे हाल जाला, जे लोकांक सेफ्टी ना काय ना काय ना. ते कितलेशे भुरगे आमचे अशेच इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे एक्सिडेंटान मरता. आणि हांव मागता सरकारा कडल्यान, इतलो तरणाटो भुरगो तो आणि तेजे चिंतचे, तेजे फॅमिलीचे चिंतचे आणि बरे कॉम्पन्सेशन असले जे स्पेशली इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे भुरगे आहा जे असे हाय रिस्क काम करता तेंका इमिजिएटली बरे बरे कॉम्पन्सेशन दिवपाक जाय. कित्याक एक रिस्की काम करता आणि हे रिस्की काम करता आसतना तेंचे फॅमिलीचे कोण सपोर्टर ना, कोण सपोर्ट करपी ना. दे आर द ओनली ब्रेड विनर्स ऑफ द फॅमिली. आणि आमी चिंतपाक जाय की हे भुरग्यांक फाल्यां कोण तेंचे फॅमिली सांबाळटलो हेंचे अपराध. सो माझे इतलेंच म्हणणें आहा की सरकारान पयलीं तरी हे इन्व्हेस्टिगेट करपाक जाय, पळोवपाक जाय हो कित्याक खंय लॅप्स जाला तो. सेकंडली जो कॉन्ट्रॅक्टर आहा तेजेर 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 दंड जावपाक, तेंचेर एन्क्वायरी जावपाक जाय. आणि हेजे फॅमिलीक एक बरो कॉम्पन्सेशन अमाउंट हांव मागता सरकारा कडल्यान तेंकां मेळपाक जाय. कित्याक हो तेंचो रायट. आणि जेन्ना दिल्लीन सरकार जे शहीद लोक आशिल्ले तेंकां 1 करोड पर्यंत कॉम्पन्सेशन दिताले, तशेंच आमचे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आनी हाय रिस्क डिपार्टमेंटान तेंचे फॅमिलीक बरे कॉम्पन्सेशन दिवपाचे एक प्रोविजन करपाक जाय. एक एक बरो एक एक्ट हाडपाक जाय आणि प्रोविजन करपाक जाय. हे हाय रिस्क एरिया वचून आपलो जीव सॅक्रिफायस करता असले विदाउट सेफ्टी मेजर्स आणि सरकाराचे कांयच तेतून प्रिकॉशन घेनासतना हेंका थ्रू थ्रू हेंचे मरण जाता. सो म्हाजे इतलेंच म्हणणें आहा की सरकारान हेजी चौकशी करपाक जाय. हेजी बरे भाशेन असले इन्सिडंट फुडें घडपाक जायना म्हणून सरकारान दखल घेवपाक जाय. ना तेच म्हणटा हांव, थंय जे बॅरिकेडींग केला पळय ते सामके हाय रिस्क बॅरिकेडींग केला तेंच्यांनी. फाल्यां मातसो तो हाल्लो जाल्यार तो टॉपल जावन कोण तरी मरतलो 100%. सो हे जेन्ना तूं बॅरिकेडींग करता किंवा दुसरें कितें ब्लॉकेड करता जाल्यार बरे भाशेन ब्लॉकेड करपाक जाय. आनी आतां कितलेशे लोक ते एरियान ट्रॅव्हल करता, डेली ट्रॅव्हल, टू व्हिलर आसा तेंकां इतलो हाय रिस्क आहा तो. फाल्यां तो बॅरिकेड दुसरो कोणाचेर पडलो जाल्यार तो 100% मरतलो. इतलो हेवी बॅरिकेड आहा तो. आणि आणि भितरल्यान जेन्ना काम करता पळय तेजे स्टेबिलिटी हालतलेच. तुमी भितरल्यान तुमकां सपोर्ट घालता बट तेजी जेन्ना काम चलता तेन्ना तो ऑटोमॅटीक हालता न्ही. सो हेजेर तेंच्यांनी कॉन्ट्रॅक्टरान बरे भाशेन ते बॅरिकेडींग करपाक जाय. हो दाखोवन दिता की बॅरिकेडींग थंय सारकें ना म्हणून, नाल्यार असले इन्सिडंट जावपा नाशिल्ले. जर हो बॅरिकेड हाल्लो जाल्यार कित्याक हाल्लो, खंय तरी कित तरी फोर्स आशिल्ले, खंय तरी मिसमॅनेजमेंट जालो, खंय तरी तेंचो कित तरी प्रॉब्लेम जालो. सो ते आयडेंटिफाय करपाक जाय. आणि हेजे फुडें अरे यंग भुरगो तेचो लायफ गेलो आयज बिकॉज ऑफ शियर नेग्लिजन्स. आणि हे नेग्लिजन्स जेन्ना जाता तेन्ना वी हॅव टू एन्श्योर दॅट नेग्लिजन्स डज नॉट टेक प्लेस. स्पेशली हायवेचे प्रोजेक्ट इतलो लागीं आसा लोकांच्या मदीं, म्हणल्यार डेली लोकांचो कॉन्टॅक्ट आहा तो हायवेचेर. कंटिन्युअसली क्राऊड असता, कंटिन्युअसली गर्दी असता थंय. सो तुका वाचपाचे शक्यता सामकेच कमी आहा. स्पेशली टू व्हिलर्स आणि पेडेस्ट्रियन कोण आसा जाल्यार तो बॅरिकेड पडलो जाल्यार तो 100% मेलो तो मनीस. सो म्हाजे इतलेच मागणें आहा की
सरकारान हेजेर दखल दिवपाक जाय, बरे इन्व्हेस्टिगेट सेफ्टी ऑडिट करपाक जाय आणि एन्श्योर करपाक जाय की हेजे फुडें कांयच जावपाचें न्हू आणि जो जाला तेका बरो कॉम्पन्सेशन दिवपाक जाय. माझे मागणें आहा की कॉन्ट्रॅक्टरान तेका कॉम्पन्सेशन दिवपाक जाय, सरकारान सेपरेट कॉम्पन्सेशन दिवपाक जाय. थँक्यू.